institutions for the HR and employment cell. Along with me, Mr. Santosh Malik, Chairman of the Sai Nursing Institute, Dr. Sneha, CEO of the Sai Nursing Institute, even though Dr. Gururaj always is the advisor for the Sai Nursing Institute, Dr. Ruchika Diwan, she has introduced her. She is very much in HR and PR, both. Dr. Mohammed, who is working in the Center of Excellence of the HR and Employment, and Dr. Satyanarayan, who had signed the MOU with the Sai Nursing Institute. First of all, I say that congratulations to Dr. Satyanarayan for signing the MOU with our institute. This is a great achievement for the Sai Nursing Institute. Also, congratulations and thanks for Dr. Mohammed. He has taken the initiatives to open the first HR cell in the state of Goa in our institute. So, very thankful for you. Again, we have done the affiliation with the S. Vyasa Institute. तुमका सगळ्यांना एक 2-3 गजाली फक्त हांव सांगतलो आनी 2 मिनटां म्हजे भाशण सोंपयतलो. हांव गेल्या उपरांत तुमकां डिटेलान आमी MOU जो मेडिकल इन्स्टिट्यूटाच्या बरोबर सायन केला तो कितें इम्पॉर्टंट हाजे इम्पॉर्टंट डॉक्टर सत्यनारायण तुमकां सांगतले. इवन दो आमी आज HR सेल ओपन केला ताचे इम्पॉर्टन्स कितें हाजे बरोबर परत तुमच्या मदीं उलयतलो. आनी एस व्यासा युनिवर्सिटीच्या बरोबर आमी एफिलिएशन केलां ताजे डॉक्टर स्नेहा तुमच्या वांगडा उलयतलो. आणि डॉक्टर गुरुराज हे तुका गायड करतले. 5-5 मिनटांचे भाशण तांचे परतूय जातले. फक्त म्हाका गडबडीत वचपाचो आशिल्लो पूण हांवें ताका 2-2 मिनटां सुटोवपाक रिक्वेस्ट केला. एक गजाल लक्षात घेयात, म्हाज्या समोर बशिल्ल्या मदीं नर्सिंग स्टुडंट, फिजिओथेरपी स्टुडंट्स आनी नॅचरोपॅथी स्टुडंट्स हे तिनूय तरेचे वेगवेगळे स्टुडंट्स म्हाज्या समोर बशिल्ले. आमी ह्यो वेगवेगळ्यो MOU सायन करता वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशनां बरोबर एफिलिएशन घेता. कित्याक आमच्या इन्स्टिट्यूशनांत पास आवट जाल्लो स्टुडंट वो एकटोय खंयसरूच तेणी बेकार उरलो हें जावपाक जायना. तो खंयसरूच बेकार उरपाक जायना. पास आवट जाल्या उपरांत इधर द फिजिओथेरपी एंड नॅचरोपॅथी कैन दे स्टार्ट विथ देयर ओन प्रॅक्टीस एंड इन द डे 1. एक गजाल लक्षात घ्या, तुम्ही ग्रॅज्युएट जातात, BSc ग्रॅज्युएट जातात, ANM डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेळटा, ANM डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेळटा, BMS ग्रॅज्युएट जाता. ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत तुमकां सगळीं ऑप्शन ओपन आसता, इन्क्लुडींग तुमची फिजिओथेरपीची प्रॅक्टीस, नॅचरोपॅथीची प्रॅक्टीस. ताच्याच बरोबर तुमकां ग्रॅज्युएशनान कितके फील्ड ओपन आसता. म्हणजे BA ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत ओपन आसता, ताच्या पेक्षा तुमकां BMS ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत डबलीच फील्ड ओपन आसा. ताचे अशा वेगवेगळ्या म्हणजे ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करप हो सेल्फ स्टार्टअपा फाटीं तुमचो उद्देश इतकोच आसा की तुमकां वेगवेगळ्यो स्किल्स शिकच्यो, तुमकां गोंयांत नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो अवेलेबल करून दिवच्यो. नर्सिंग जाल्लो स्टुडंटूय ताका गोंयांत आनी इंडियेंत रावपाची गरज ना. आज ताका वेगवेगळ्या देशांत ताका खूब व्हडली डिमांड आसा. नॅचरोपॅथीकूय आसा आनी फिजिओथेरपीकूय आसा. आनी थोड्या दिसांच्या भितर हांवें ऑलरेडी जर म्हणलां की फॉरेन लँग्वेजीस शिकोवपाचो कोर्स सुद्दां आमच्या इन्स्टिट्यूशनार आमी सुरू करतले. इवन दो ह्या इन्स्टिट्यूशनान सुरू केल्या उपरांत तेंच्यांनी फॉरेन लँग्वेज सुरू केल्या उपरांत तुमकां रोखडेंच तांकां भायर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, थंयसर वचपाची संद तुमकां सगळ्यांक मेळटली. त्या खातीर आज चड न उलयता परत ताचे कडेन कम्युनिकेट करात, तुमी ताचे कडेन उलयात, तुमी समजून घेयात कितें ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आनी डे 1च्यान हांव परत सांगता की आतां जर तुमी सुरवातीच्यान जर प्रॅक्टीस म्हणजे सुरवातीच्यान जर अशा पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटी सोदीत गेले जाल्यार तुमकां पास आवट जाल्या उपरांत चड वेळ बेकार बसचें पडचें. तुमी तुमची ओन प्रॅक्टीस अदरवायज बऱ्या जाग्यार जॉब हे इजिली मेळपाक शकतले. ताच्या खातीर म्हाका दिसता तुम्ही सगळ्यांनी कष्ट घेवपाची गरज आसा, तुम्ही सगळ्यांनी हे शिकपाची गरज आसा. Once again, I'm congratulating for all of you. माननीय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी राइट हियर ऑन द स्टेज. हमारे कुछ और खास मेहमान जो यहाँ पर बैठे हैं, वी हैव सबको गुड मॉर्निंग. आज का जो दिन है, such an auspicious day for the installation of the 19th Excellence Center for HR and Employment here in Goa in Right Your Institute is such a momentous occasion. आप लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे पढ़ के, you will have your skills under your belt. लेकिन ह्यूमन रिसोर्स से मुझे लगता है कि हम सबको आगे बढ़ना होगा. हमारे पास यहाँ पर HR के दिग्गज लोग बैठे हैं, you know, who come from US as well. Human resource यानी कि संसाधन. Resource is always something which is in supply that you can use.
लेकिन अगर आप अपनी कंपनी, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने हॉस्पिटल, अपने क्लिनिक या किसी भी ऐसे कॉर्पोरेट में जहां पर आप हेल्थ ऑफिसर बन के जाएंगे या जहां पर आप पैरामेडिक बनकर जाएंगे, अगर आप वहां पर वैल्यू देना चाहते हैं तो आपको ह्यूमन रिसोर्स से आगे जाना होगा, आपको ह्यूमन एसेट बनना होगा। rather than मानव संसाधन, you have to turn into मानव धरोहर। And how will you do that? I think your institute is doing a fabulous job by ensuring that more values are added to your skill so that you go out and inaugurating the 19th HR and Human Resource and Entrepreneurship program. This is very helpful for us so that there is a big gap in Ayush sector. Prime Minister Modi ji has opened the eyes of yoga internationally, making the International Yoga Day on 21st June, so that every country is needed and yoga doctor and naturopathy doctors across the world. So with a good vision, our big brother Pramod Sawant ji has made a lot of efforts in providing the skill and well-trained doctors and paramedical staff. So I thank by giving this opportunity to one and all. Thank you. And when we are inaugurating this, we have a vision to create skill development, the bridging of gap between the medical industry and actual when the person gets graduated, once he goes out professionally, there is a lot of gap. To fill in this gap, this center will work as a training and skill development center. Along with this, we also have a vision to create more employability in medical, paramedical and skill development sector, which is related to medical pathways. And along with that, also one more important thing that we are going to in-house here is the Innovation Center for Ayush, which will be working as a hand-holding for different innovations that come up in the sector of Ayush in the state of Goa. Along with this, we have also plans to intercollaborate with different states as well as international intercollaborations for our students to get maximum benefits and exposure in the state, in India as well as globally. I humbly and truly thank